द मॅटर ऑफ तरुण थैलानी तेणें एक रिप्लाय केल्लो आनी आमकां एडवांस कॉपी दिल्लो सांगपाक की ते टू गिव अ क्वायटस टू द मॅटर म्हणल्यार मॅटर डिस्पोज करपाक तेणें सांगलां विदाउट प्रेजुडीस टू हिज रायट्स एंड कंटेन्शन्स एंड विदाउट प्रेजुडीस टू गेटींग झोन कन्वर्जन इन अकॉर्डन्स विथ लॉ दॅट तो फकत सेटलमेंट झोनात एज पर RP 2021 तो तेगे डेवलपमेंट करतलो. आमी हॅपी नाशिल्ले कित्याक आमचे पिटिशन घायलें तेन्ना आमी सांगलोलें की ते टेक्निकल क्लियरन्स दिला, कंस्ट्रक्शन लायसन्स दिला, कन्वर्जन सनाड आनी फॉरेस्ट क्लियरन्स ते सगळे दिले ते दे वर आउटसायड द सेटलमेंट झोन इन ऑर्चर्ड लँड एंड इन नो डेवलपमेंट स्लोप्स आनी तेच पासत आमी पिटिशन घायल्लें ते क्वॉश करपाक आनी सॅटिस्फायड करपाक. आतां फकत तूं सांगलें जाल्यार हांव फकत सेटलमेंट झोनान काडटा म्हणून तें सामकें न्ही कित्याक तूं आतां आउटसायड सेटलमेंट झोनान तुमी डेवलपमेंट स्टार्ट केला. यू हॅव डॅमेज्ड द लँड, यू हॅव एक्सकवेटेड द लँड, यू हॅव ऑल्सो टच्ड नो डेवलपमेंट स्लोप, सो यू हॅव टू रिस्टोर द लँड. आनी आमी एफिडेविटीन रिजॉयंडर फायल केल्या सांगपाक की आमी हॅपी ना हे स्टेटमेंटाचेर कित्याक तेणें हे सगळे परमिशन दिले ते क्वॉश जावपा जाय आनी तेणें रिस्टोरेशन करपा जाय आनी तेका एक फायन पासून पडटा तेजेर बिकॉज वेन यू डू construction contrary to the regional plan, then you are fined 1 lakh rupees.